तुमकां सगल्यांक बरी सांज जावं येता तुकाय हांव देता आनीक मागीर मोगाचो येवकार ह्या मिसांत भाग घेवंक एका मनान एका काळजान आमी जमा जाल्लीं आसा होच हुस्को धरून हे मिसाक सुरवात दिवया बरोबर म्हणून बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं तुमचे सव्या आसूं. मोगाल इश्टंदो आज आमी हांगासर जमलेलीं आसा किरीत भाशेन तुमी आनी तुमचें कुटुंब ग्रेट वेस्टर्न हॉस्पिटल हांचो स्टाफ आनी अदीक जाल्यार आमच्या गोंयकार भाव भयणी जीं हांगासर आसा जीं हे बलिदानान दुसऱ्या मिडियांतल्यान भाग घेतलीं आनी खेरीत आवंडो हुस्को आमी धरलेलो आसा तुमचे पासत मागूंक देवान तुमकां पयली सुवातेर बरी भलायकी फावो करूंक आनी तुमचे पासत मागता आसतना मागून घेता तुमचे कुटुंबा आनी भुरगें बाळांक देवान तांकां राखूंक आज आमी मागता लूड सायबिणीक फुडें घालून जी जावन आसा बरे भलायकेची आवय पेकोवणेची आवय हेच मायन तुमकां समेस्तांक बरी भलायकी फावो करूंक उगडास करुया जी आमची भाव भयणी जो स्टाफ दुयेंत आसा वो दुयेंत आसलो जावं कोवीड पिडा वो दुसरी पिडा जी हॉस्पिटलांनी आसा वो जी घरा इलाज घेता हे मिसांतल्यान खरें भावार्थान आमचो भावार्थ देवा मुखार घालुया आनी देवान तुमचेर तुमच्या भुरग्यांचेर तुमच्या मागण्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं हें बलिदान बापाक उबारतना आमचें अंतस्करण साफ करुया देवा लागीं आनी पेल्या लागीं माफी मागुया आनी खालतीकायेन म्हणुया हांव पातकी पातकी स पळयता देवा आनी तुमकां तुमकां भाव भयणीनो म्हजो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बेगीन सदांच सांगपार मेळ्ळी सगल्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. सुमिया काकूत खोर सोमिया काकलुतकोर क्रिस्ता काकूत खोर क्रिस्ता काकलुतकोर सुमिया काकूत खोर सोमिया काकलुतकोर प्रार्थुया सर्वेस्परा उगोनीत काकुतीच्या बापा आमचे ओस्कोतायेन तुजो आदार आनी आसरो जोडूंक आमी ओत रेखता पातका कोताविरीन गर्भ सांबाळलेले तुज्या पुताची मायची विनवणी कोनवालायेन मानून घे आनी आमकां सोर पिडा शिडींतली राख कुडी ओत्म्यांची भलायकी आनी सासवंत शांती दी म्हूण आमी विस्वासान मागता आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप जेरुजाल्या कुशाल जा तिचो मोग करतेल्या सगळ्यांनो तिचे पासत सोंतोच बोरीत जायत तिची दूख करतल्या सोमेस्तानो तिचे पासत कुशालकायेन मुरगोडटात बुजवण दितोली तिची होड्डी चिवण तुमी दादोशी जायत आनी तिच्या बोरलोल्या होड्यांतले पिवन खुशी जायात कित्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा एके नोदी पोरी हांव तिका शांती धाडटलो आनी गोसगोशीत व्हांवतोल्या वाला पोरी राष्ट्रांची मोहिमा ती आपल्या होड्ड्यार सगळ्या बालांक उबारून व्हरतली आनी आपले हुंटयेंत तांकां केलोयतली
आपल्या पुताक बुजवण दितोले आवय पोरी, हांव तुका बुजवण दितलो. आनी जेरुजाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें काळीज संतोशी जातलें. तुमचीं हाडां तोंडां वरी फुलतलीं आनी सर्वेस्पराचो बावलो तिच्या सेवकाक राखता म्हूण गोमोन येतलें. देवाचें उतोरें. देवाचे उरतां. देवाच्या उतराक जाप म्हणुया. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें कोडेंच व्हरतो. सगळीं म्हणुया. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें कोडेंच व्हरतो. कोडेंच देव म्हजो ताळूक, हांव पातयेवन रावतां. म्हाका भिरांत ना, कित्याक सरेस्पर म्हजें बोल. ताची हांव किर्तन गायतां. तो म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या जोडींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जाप. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें कोडेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक वाखाणटात. सगळ्या ताल्यांत ताचें नांव गायात. सगळ्या पोरजांक कोलयात. ताची कौतीक करतुवां. ताचें श्रेश्ठ व्हडलें नांव सगळे कडेन परगट करात. जाप. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें कोडेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक स्वतंत्र गायात, कित्याक ताणें केलीं नवलां विस्मितां. शेकानशेक प्रितुमेचेर तीं कोलयात गाजयात. सियोनांत रावतल्यांनो, गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें कोडेंच व्हरतो. जाप. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें कोडेंच व्हरतो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुवें सोत मारलें देखून बागी तूं आंकवार मारी. देवान तुका सांगलां तें सगळें घडोवन येतलें. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मिमा तुका आसुया. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाची एके बायलेन ताका घरांत ताका सुनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली आनी सुमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्था घराचे रातींनी बारी हारपीत जाताली. ताचे फुडें येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी हात बोट घाल म्हूण सांग तरी तिका. आनी परती पालोवन सुमयान म्हणलें, मार्था मार्था, कित्याक कितले वस्तूंनी म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणेच तिचे लागचो तो काडून घेवंक जावचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावभिनेंदो, आज आमी कित भाशेन लूड सायबिणीक फुडें घातलेली आसा. कित्याक इतिहास आमकां दाखोवन दिता, जेजू फाटल्यान हो लुडजाचो गांव चड मिलाग्रींनी भरलेलो गांव. आनी मिलाग्री म्हणजे
लोकांचें दूख दुयेंसां पयस करतली ही सर्गींची आवय लुडजाक दिसती पडलेली. थंयसर वचून लोकांनी आपलें दुयेंसां वा दुसऱ्या वस्तूंनी जी पिकोवणी जाय आसली ते सर्गीच्या आवयन ते उदका वरवीं ते कुरपेन साबार लोकांक फावो केल्लें आसा. आनी आज जेन्ना ही मिसां आमी तयार जाता आसतना आमी येवजिलें, जेन्ना 2 दीस फाटीं लूड सायबीणीक आमी उलो मारलेलो, तीच तुमची एक आसखारी धरूंक, तुमचो वावर दुयेंताची सेवा चाकरी करूंक. आनी हो एक वावर जावन आसा एक चड म्हत्वाचो वावर. जायत तुमी हॉस्पिटलांनी तरेतरेच्या बागान वावुरतली इन डिफरंट डिपार्टमेंट्स. पूण कसलोय तो वावर एक हॉस्पिटलान वावर करप म्हणजे दुयेंताचो आमी उगडास करता. तुमी ते दुयेंताक चोवंक पावूंक वो पावूंक नाका. थंयसर नर्सी, डॉक्टर्स आनी दुसरो स्टाफ आसा. पूण कसलोय तुमचो वावर ते सरभोंवतणी हॉस्पिटलांनी जेन्ना भितर सरता, तुमचो पयलो आवंडो ही आमी कोणा पासत करता. जी भावना थंयसर खाटीर न्हिदून आसा, आपले इलाज घेवंक थंयसर रावता, जी बरी जावंक हुस्को धरून भितर सरलेलीं आसा. आनी हेकाच लागून हो हुस्को धरून आज पयलेच सुवातेर आमी लूड सायबीणीक उलो मारूया, जी खात्रेन आनी बरवशान आमची मागणी आयकून घेता. आमच्या भाव भयण्यांक पिकोवणी आनी बरी भलायकी दिता आनी तुमकां थंयसर वावर करूंक गोठाय आनीक बडवसो. 3 वस्तू मोगाल इश्टांचो आज आमी नियाळटा. पयले सुवातेर हे मीस, आर्गांचे मीस. कसली नोकरी जेन्ना आमी करता, ही नोकरी दुबावरीत तुमचे मेहनतीन तुमकां फावो जाता. पूण आमी विसरूंक जायना देवाचें देणें हे नोकरेंतल्यान तुमकां मेवता. ही नोकरी तुमकां देवान फावो केली म्हणटच आमचीं काळजां देवाक आर्गां दिवंकूच जाय. आनी म्हाका चड खुशालकाय भोगता जेन्ना दुसरे दुसरे जोमे म्हणटा, फादर वी वॉन्ट टू ऑफर थँक्स गिवींग मास. आनी हांव सदांच राजी. कित्याक? जो वावर, जी नोकरी आमकां मेवलेली आसा देवाचेच कृपेन आमकां मेवता. साबार जाणांक साबार गांवांनी दुसऱ्या देशांनी नोकरी करूंक आशेता, लालेता, पूण तांकां फावो जायना. हे परदेशी गांवांक आमकां गोंयकार भाव भयण्यांक हे जाग्याचेर तुमकां ही नोकरी मेळ्ळी म्हणटच हो आमचो एक कायदो. आनी कसलो कायदो? देवान दिल्लो उपकार देवाक देव बरें करूं म्हणून. आनी हाकाच लागून हे देवाचें आर्गांचें, देवाक आर्गां दिवपाचें मीस हांगासर करूंक तुमी जमलेलीं आसतना तुमचे हुस्के हांगासर दवरता. आनी जीं हांगासर ना आज, जी दुयेंत आसा वो जीं ड्युटेक आसा, तुमकां सबाशकी दिता देवाक आर्गां दिवंक तुमी फुडें सरलीं म्हणून. दुसऱ्या सुवातेर आमी नियाळटा जो वावर आमी करता, हो वावर तुमकां देवान दिल्लो आसा. पयले सुवातेर दिन वाचता आनी दुसरे सुवातेर जो वावर तुमी करता हो वावर तुमकां देवान दिल्लो आसा. कसलोच तो वावर? नितळ करपाचो, सान्न मारपाचो वो कितेंय पुसपाचो. हे वावराक देवाचीं बेसांव आसा. आनी देव तुमकां म्हणटलो तुमचो वावर तुमी मोगान करचो, हुस्क्यान करचो. हें आमी विसरूंक जायना. एक ल्हान तो वावर जायत, पूण जंयसर तुमी तुमचो मोग घालता, हुस्को घालता आनी काळजांनी एक आवंडो दवरता, हांव हे म्हज्या दुयेंत आसलेल्या भाव भयणी पासत करता, तेन्ना देव तुमकां शेंबऱ्यांनी बेसांवांनी भरता. आनी तिसऱ्या सुवातेर मोगाल इश्टांदो, आमी एकामेकाक मानान आनी मोगान लेखचीं.
जायते पावटी असल्या व्हडल्या व्हडल्या कारखान्यांनी हॉस्पिटलांनी द वेअर हावजीस जेन्ना आमी वावुरता आमची शिंगाय आड्डोतात. आमी दुसऱ्यांक केन्ना केन्ना किणटलीं आनी चिपोवन दवरतलीं. वावर करता आसतना आमची काळजां उदार जावंक जाय. दुसऱ्यांची गरज आमी ओळखून घेवंक जाय आनी करतल्या वावराक मनशाक आमी मान आनी रेस्पेद दिवंक जाय. सो ह्यो 3 वस्तू मोगाल इश्टेंदो देवा मुखार दवरता आसतना आमी मागता ह्या तुमच्या वावराचेर, तुमच्या कोश्टांचेर आनी तुमच्या बऱ्या देखणारांचेर. आज तुमकां सोमेस्तांक हांगासर हाडटाना तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या कुटुंबाक बरें आमी येस मागता. आमी ओळखून घेवया आनी मागून घेवया मिसांतल्यान सगल्या भाव भयण्यांक जीं दुयेंत आसा, अदीक जाल्यार आमच्या गोंयकार भाव भयण्यांक आनी दुसऱ्यांक जीं दुयेंत आसा कोवीड पिडेंत वा दुसरे पिडेंत. हालींच आमची जायतीं भावनां स्विंडनांत थोडीं मरून गेल्लीं आसा. हे मिसांतल्यान तांचो उगडास करुया. आमी जाणाव हे पिडेंतल्यान तुमी तुमचो जीव रिस्कार घालता. इट इज चॅलेंजींग फॉर यू टू गो टू वर्क एट दीस टायम. कित्याक आमी नोको हो वसो तुमकां कसो लागतलो, केन्ना लागतलो. पूण तुमी घराय रावंक जायना बिकॉज यू आर द फ्रंट लायन की वर्कर्स. पूण तुमचो भावार्थ जावंक जाय देवाचेर आनी जेजूचेर. आनी हेच भावार्थान जेन्ना तुमी तुमच्या घरांतली भायर सरता हे भावार्थान तुमी भायर सरूंक जाय. तुमी घरा बसूंक जायना, तुमी कामाक वचूंक जाय, पूण कामाक वेताना तुमी जेजूचें नांव आनी सायबीमायक उलो मारून वेताना हो आमचो सर्गीचो बाप, हो जेजू आमचो आनी ताची आवय तुमकां सांगची ना. तर तुमकां सगल्यांक मोगाल इश्टेंदो साबाशकी दिता आसतना आनी तुमच्या दुसऱ्या वांगड्यांक जी हांगासर ना आमची खालती मागणी सदांच तुमचे सोबे. आमच्या तेर्सांनी आमच्या मिसांनी आमी तुमचो उगडास करता. देवान तुमकां अदीक बोलिश्ट करूं आनी गोटाय दिवं. देवान तुमकां राखूं आनी सांबाळूं आनी देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. बरें मोगान वावर करता म्हणटूच देवान तुमच्या कुटुंबाकूय राखूं. कित्याक तुमी कामांतल्यान येता आनी कुटुंब दुसरोय आसा आनी हे वेळार हे दिसांनी ह्या पॅन्डेमिकान जायती अडचण तुमकां भोगता. कितें जायत हे उस्के तुमच्या काळजांनी आसा. आज तुमचे पासत मागतना तुमकां सगळे तुमच्या कुटुंबाक हांगासर हाडटा. देवान तुमचेर जायतीं बेसांवां घालूं. देवान तुमकां राखूं आनी सांबाळूं. मारिया आनी मार्ता ह्यो 2 भयण्यो आमकां एक ल्हानशी शिकवण दिता. एकली भयण देवाचें उतर आयकूंक राजी जाल्ली आनी थंयसरली कळसर नासली, थिंगाच बसून रावली कित्याक देवाचें उतर तिका गोड लागलें. आनी दुसरी भयण सोयऱ्याक चाव पाणी आले बेले करताली भितर. हुस्को धरून सोयरो आयलोलो आसा, कितेंय तरी ताका दिवंक जाय. आनी जेजू आमकां कितें म्हणटा, ते भयणीन जे म्हजें उतर आयकता मारियान उंचलो जागो घेतलेलो आसा, उंचलो जागो. कित्याक देवाचें उतर ती आयकताली, ती नियाळटाली आनी तिजी एक कुशालकाय तिच्या काळजांनी खेवताली. आमकां कितें शिकून दिता मोगाल इश्टांतो, तुमचो वावर गरजेचो पूण तुमच्या वावरा बरोबर विसरूं नाका मागणें करूंक. वावर आमकां सगल्यांक जाय. तुमकां ड्युटी आसता, कोणाक नायटी आसता, कोण डबल शिफ्ट करूंक पडटा. हें करता आसतना देवाच्या उतराक कान दिवंक विसरूं नाकात. कित्याक तो जावन आसता आमच्या क्रिस्ती जिवितांत, आमचे कातोलीक सुबेंत पयलो आनी उंचलो जागो. वी कॅन नेवर एवर कॉम्प्रोमायज आवर फेथ. हांव म्हणूंक सोदतां मिसांत भाग घेवंक फाटीं रावो नाकात. तांच्या लागीं जाता मिसाक वचूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. वी हॅव टू ट्राय.
आज मीस टीव्हीर पळोवंक मेवता आनी हे मीस फॉर दोज हू कांट अटेंड द चर्च. एके फावटी आमची कूड सुस्त जाता. आमकां सगल्यांक सोंपेपण जाय. भायल्यान थंडी पडटा, कितें पडटा, आमी घरांत रावतलीं आनी टीव्हीर पळयतलीं. हे सुयेक घांस मारी नाका. Igor's Maat Pap Sahib have told us very clearly, देवाच्या उतराक पयलो उंचलो जागो जाता तेन्ना मिसाक वचूंक वी हॅव टू गो आवट. वेन यू वर्क फॉर लॉंग आवर्स इन हॉस्पिटल इन अदर एरियाज, मीस एक वराचें देवाची साबार बेसांवां तुमकां मेवतलीं आनीक देवच तुमकां तेच बरवश्यान भरतलो. ही सगळी मागणी आज आमी हांगासर हाडटा आनी खालतीपणी तुमचेर, तुमच्या भुरग्यांचेर, तुमच्या फामिलीचेर जायतीं बेसांवां मागता. आमी सगळीं उबी रावया आनी तुमचे उस्के, तुमचे आवंडे एकच घोडे उबी रावया. सगळे तुमचे आवंडे एकच घोडे काळजांतल्यान ओगेपणान देवा मुखार दवरुया. साबार आमचीं भाव भयणी कोवीड पिडेंत आसा. तांचो उगडास करुया. उगडास करुया जीं भाव भयणी हॉस्पिटलांनी आसा. उगडास करुया जो स्टाफ आज हांगासर पावूंक ना. उगडास करुया जीं आमचीं भाव भयणी हालींच मरून गेल्लीं आसा. उगडास करुया एक आख्खे वर्साक अदीक जीं मरून गेल्लीं आसा तांचो. आनी सगळी मागणी लूड सायबिणीचे पांय सरशीन धरुया आनी तिका उलो मारून उडुया. नोमान मरे मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्वरचे दाय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदव आनी सुदैवतीचो पुजेस. भाग्यंती मरे देवाचे माय, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सर्गीचे बापा, ही मागणी आयकून घे. हांगासर जमलेल्या तुज्या पुतां दोवांची तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां तूं राख आनीक सांबाळ. ही आमी मागणी करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. बसूया. Doriacia utkabitu velece preverito razancha teviambito kitensna makamele Jesucia casa soe म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी लयले आमच्या नाके पवित्रतेच्या सर्वेस्वर मानून घेवन. देवा आमचे मोगाल बापा, तुज्या एकल्याच पुताची आवयचो भुक्तीन आज आमी उगडास करता आनी तुका हें बलिदान पेटयता.
ताचे वरवीं तुजे कृपेचे आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता हांव आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयबाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजेपोंद म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योंत आंकवार मरेचो भक्तीन आज आमी उडास करता आनी तिची दिनवासणेचें गीत गावन तुजी खनवालायेन आमी वाखाणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर्व काली मनशांकताय कितली उपर्मीत तुजी दोयाल. तुजी ल्हानवेक चाकुर्णेचेर खालकोतीन तुवें नोदोर घाली आनी असो संगोदार मनशा कुलाचो तुजो पूज जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दलबार संतोसाच तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांची वाखाणणी आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती म्हणटा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उच स्वर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवे एकात्मा सय. उच स्वर्गी तुका सय सय. कॉन्सेक्रेशन तुमी बसूंक जाता. दिमी घालता जाल्यार तुमी सुरूच दिमी घालची. दुसऱ्या कोतेलांक हात लावचो न्हय आनी उबें रावचें न्हय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपली कुशेन कोश्ट मरूंक सोंसूंक मेळचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणे, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातीन पियात. ही म्हज्या रोगताची खाज. नव्यान ससनीक करोराची हें रगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सोमेस मनशे पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगटुया. स्वामी जेजू, तुजें मरण आमी समरता. तुजें पुनर्जन आमी परगट्टा. तुजे येण्याक आमी वतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जनपणाचो आमी भक्तीपणान उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोडूंची खाल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे वेस्त जालोली तुज्या पवित्र सेवेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यून बाप, डेक्लन आमचो गवली बाप आनी सगल्या यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा ह्या दिसांनी आनी ह्या वर्साक मरून गेल्ल्या सगल्या भाव भयणीचो आमी उडास करता. उदीक जाल्यार कोवीड पिडेंतल्यान तांकां आनी पुनर्जनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर आनी तांकां तुज्या इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखार मोल पोळ्यूंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगाती बागेन दन दुता आनी सर्व कले तुका मनावल्या ते सगल्या भक्त बरोबर
ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा, सर वर्दुनान वैभव तुका ससनाचे ससनांक. आमेन. सगळीं उबी रावया. आमच्या सुंदराची यांना मनान धरुया. सगळ्यो आमच्यो गरजो आमचे उस्के हे वेळार बापा मुखार घालुया आनी जेजून दिल्लें प्रार्थन बडा विस्वासान उच्चारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताणें पळय दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दये करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आमच्या सर्मदार जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओत रेखताव. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पात्रांतली सुटोय आनी सोर अकातांतली वाठाय. कित्याक राजवर्गी पदवी अमरनाथची सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दंडुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांटा. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेचेर भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाचे ससनांक. आमेन. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली. आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसारचे पाप काडटली. आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसारचे पाप काडटली. आमकां शांती दी. हे देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीचे जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, तुज्या खातीर म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. आमेन. क्रिस्ताचें रगत. आमेन. मोगाला जेजू, हांव सोत मानता तूं खरेंच पवित्र साक्रामेंतान आसा म्हूण. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजान घेवंक आशेतां. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शिवंक जायना. देखून ओत्मिकतायेंतल्यान तरी ये म्हज्या काळजान. तूं म्हज्या काळजांत आयलें म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुजे सुरशिल्लो वेगळो सरूंक निर्मी नाका. आमेन. Suapit tu cenau Maria,
प्रार्थुया. सर्गीचे बापा, तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून हे पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमची संवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मरेची देख घेवन आमी तिच्या आदारान तेच जिवान दिसान दीस ओदीक भरून आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावंक हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तुमकां आनीक पावटी सगळ्यांक दिनवासता ह्या आयच्या मिसांत भाग घेतलो म्हणून आनीक एक मोगाचो एक कोट कसो दाखयलो देवाक आर्गां दिवंक. Okay, you should have told me before. Okay. देव बरी सांज हांव देतां. पयले सुवातेर दोनया देवाक आर्गां आनी दिनवास हो संबरोम करूंक आदार दिलोल्या पासत त्याच भाशेन फादर लुकासाक आमी दिनवासता आनी ताच्या वावराचेर उरपोट बेसावां मागता. दर वर्साक ही मिसाची भेट करूंक आमकां आदार दिलोल्या पासत तेच पोरी फादर फ्रांसिसाकूय आमी दिनवासता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगल्यांक ही मिसाची भेट आयकोतेल्यांक आनी हांगा हाजीर आसलोल्यांक सगल्यांक काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. डेली रिफ्लेक्शन्स कोंकणी आनी इंग्लीश हे बूक आतां परत हाडलेली आसा आनीक हे तुमी कुटुंबांनी उजार करूंक जाय. हे पॅन्डेमिकान जायते जाणांक मागणें करूंक आदार दिता इंग्लीश आनी कोंकणी जेका लागीं तुमी कॉन्टेक्ट जावचे. हांगासर एश वेनिसडे मिसां उशीं जातलीं सकाळचें 8:15 कोंकणी, 9:30 इंग्लीश, 5:30 इंग्लीश एंड देन 6:45 कोंकणी. सो 2 सकाळचीं आनी 2 सांजचीं. आमचो मोग तुमच्या दुसऱ्या स्टाफाकूय दिवचो तुमी जी हांगासर ना आनी आमची मागणी तांकां तुमी पाठोवची. फुडारीपण घेतलेल्या हॅक्टर आनी दुसऱ्या भाव भयण्यांक तुमकां दिनवासता आनी सदांच तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर आमी आशिर्वाद मागता. आमची कितें दिनवास फ्लावर एरेंजमेंट पॅरिशनर जो साल्दाना तांणी घेतलो आसा. बरे भाशेन तिणी फुलां मांडलेलीं आसा आज. आनीक आमची मिडिया टीम जाणे हे मीस तुमच्या भावा भयण्यांक आनी दुसऱ्या स्टाफाकूय पावयले. भायर सरतना आमी दोनूय बाजूनी भायर सरतल्या. सो द स्टीवर्ड्स वील हेल्प यू ऑल टू एक्सीट टू सॅनिटायज अँड कीप अ सोशल डिस्टन्स. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पुतो तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. Angkwar Malaysia Bandar Purpechengia Nishkolong Mari Mata Sorga Woytang Deongka Lourdes Zatu amci sheratiri Di soglia sukhajini Matavami sorprani Nirmol thalsak betroitam Tuce स्वाधीन सोच होता दुखी कोणती बेठोयता
आमची शेराती दी सगळ्या सुखाची मागता आमी सोड प्राणी Lourdes सायबी जातू आमची शेराती